जाचें नाव गोजाली म्हज्या वांगडा. तुमकां सगळ्यांक माहे मोगाचो येवकार म्हाज्या कार्यावळीन जाचें नाव गोजाली म्हज्या वांगडा. आयज आमचे मदें एक असलें तरणाटें आसा जें कॉमेडीन सारकें हुशार. तुमी जायतीं जाणां ताका कॉमेडी क्वीन म्हणून वळखता आसतलीं. तें दुसरें कोणूच न्हय पूण तुमचें आनी आमच्या आवडीचें बर्निस फर्नांडीस. सो वेलकम बर्निस गोजाली म्हज्या वांगडा सीझन 2. बर्निस, तुज्या लायफाचे वयर आमच्या ऑडियन्साक थोडी काणी सांगशी. I'm born and brought up in Goa. गोंया हांव फोंडे आगापूर म्हण थिंगा रावता. And I've done my studies till year 4 or year 5, and then I moved to London, and here I stay with my parents and 2 siblings. ओके. बर्निस, तुका आमी जायते फावटी युट्यूबाचेर पळयलां. सो तूं खंयच्या चॅनलान काम करतालें आनी तितून तुवें केन्ना जॉयन जालें? Okay. I would like to start from the beginning. So it all started from tuition. So first तुझ्या ट्युशना वयतना you joined me in Reach Production for singing, and then I would say the main thing, like the base for me in everything I do till now, advance करते लुंडेन्स. सो लुंडेन्सान हांवें चड कॉमेडीच केल्या आयज पासून, आनी लुंडेन्स इज बीन अ बेस फॉर मी. थिंगसोन हांवें मागीर कॉन्सर्ट केले, ग्रिना शोज केले 2. मागीर हांवें एक तियात्र केलो एंटनी डेबेका खातीर. आनी होय, हांव जाणा की जायते फावटी पेरंट्स म्हणटा की युट्यूबाचेर सोन कांयच जायना. पूण आतां तुमी एग्जाम्पल पळयलां की युट्यूबाचेर सोन तुमी तियात्रान जॉयन जावपाक जाता आनी जायते कॉम्पिटिशनान पार्ट घेवपाक जाता. आनी जायते आतां युट्यूबूच आसा जे युट्यूबाचेर सोन जोडपाक लागलाय. सो ही जावन आसा एक बरी एक एग्जाम्पल आमच्या ऑडियन्साक. बर्निस, आतां तुवें सांगला ते भाशेन तुवें तियात्रान काम केलां, एंटनी द बेतालबातीच्या हेंच आमचें फुडाराचें घर ह्या तियात्रान तुवें काम केलां. ह्या तियात्रान तेन्ना तुका रोल दिलो, फुडें हांवें तुका तो रोल दिलो आसलो. जेन्ना तुका रोल दिलो तेन्ना तुवें तो रोल स्टडी कसो केलो? स्टडीज करून ओल्ड म्हणल्यार केन्ना अशें करून कांय केलें ना. लायक नॅचरल तोंडां येता तेंच ते वखदार म्हणून. बट अशें करून एक सदां यू हॅव टू प्लॅन समथींग. सो हांव घराको वयतना कितें बूक पेन घेवन कितें आयडियाज ड्रॉ करतालें, एंड देन आय गो टू माय पेरंट्स. हांव सदां पेरंट्सा बरोबर वयता कित्याक ती मागीर मातशी एक्सपिरियन्स ती आयडिया दिताली. आनी स्पेशली कोंकणी म्हणटरी सो ती मातशी जाणा आसली. तेंचे बरोबर वचोन मागीर ती अशें करून आयडियाज दिवप. देन हांव वूड कलेक्ट. इट्स नॉट लायक हांव रिवायज करना, अशें करून कलेक्ट की स्टेज कितें म्हणून येता. ओके. आनी जायते आमचे ऑडियन्स तुका वखता की तूं कॉमेडी करता, पूण तुजी कॉमेडी चडशी आसता ती ब्रँडना बरा आसता. आनी तुमी एक हिस्ट्री असो क्रिएट केला की तुमची दोगांयची एक बरी कितें म्हणटा कॅमिस्ट्री अशी चलता बरी. सो तूं तेजे वयर कितें उलोवंक सोदता? ती आमकां कॅमिस्ट्री पोत्तून आमकां पळोवपाक मेळटली काय ती काबार जाली? हांव सांगूंक शकना ती स्टार्ट जाता वो ना ती. बट या लायक तो स्टार्टींग म्हाका फर्स्ट मुवी लुंडेन्सा आहली तितून कॉमेडी तोच पार्टनर आहलो. सो मागीर कॉमेडी चडशी तेज्याय बरा जाली आनी चडशी तुजेय बरा. अशें लायक तुजी बरा ना कितें इट्स लायक कोंकणी उलयता अशें कम्फर्टेबल फील जाता कितें उलयता अशें. हय. सो गोडे फ्युचराक तुमकां ही कॅमिस्ट्री पळोवपाक मेळटली आनी गोडे आमची तिगांयची कॅमिस्ट्री तुमकां पोत्तुनूय पळोवपाक मेळटली. बट इन फ्युचर आतां तुवें युट्यूबाचेर पावल मारलें आनी युट्यूबाचेर तुवें जायते व्हिडियो केले आनी तूं शिकताय बीन. सो तूं टायम कशें मॅनेज करता? अशें करून लायक स्कॉलान मुगे स्कूल्स काबार जाता अशें करून 3:30 ना घरा म्हाका पळोवपाक जाता अशें करून. आनी मुगे सदां प्रॅक्टीस बी आसता सो आफ्टर 4-5 आसता. सो आय मॅनेज माय सेल्फ कितें जाता. ओके. आनी तुवें कातराय म्हणटा बर्निस, तुजें एक न्यू कातार येयलेलें आसा एंटनी बेतालबाती बारा. त्या कातरा वयर तूं म्हाका कितें सांगशी? ते कातारान बेसीक ते तियात्रानूच म्हणलें फुडाराचे गो तितून. आनी मागीर ते कातार खूब लोकांक लायक जालें. सो तो एंटनी म्हणटालो आमी तेजे एक यूट्यूब व्हिडियो करुया. सो आमी ते रिकॉर्डिंग करून यूट्यूब व्हिडियो. ओके. एकदम बरें तें कित्याक तूं तुजे टॅलंट्स तूं यूज करता एक्टिंगानूच न्हय पूण
सिंगिंगान आनी क्राफ्ट करपाक आतां आमचो शो येता किड्स रॉयल्टी तितून तूं आमच्या भुरग्यांक क्राफ्ट करपाक शिकयता हे हॉबीज तुका केन्ना कळ्ळें की ह्यो हॉबीज आहाय म्हाकोडे ह्यो टॅलंट्स म्हाकोडे आहाय त्यो केन्ना कळ्ळी तुका कित्याक लायक गोंया स्कॉलान यू नो लायक सदां क्राफ्ट लेसन हो लेसन तो असो सो सदां ते लेसन कितके शिकयता बरें आनी ते ल्हान आसतना बारीक तुवें वस्त केली एश म्हूण ती एक्सायटमेंट जाता एश करून सो मागीर ती तूं घराको वचून एश करून ती येयली ती बट इट्स नॉट लायक मुगो जाता वो जायना बट जस्ट गिव अ ट्राय हाडला बस जावो बस जायना हय आनी तुजी पेरंट्स तुका सपोर्ट करता हें सगळें करपाक हय सदां दे हॅव सपोर्टेड मी द डे आय स्टार्टेड टील नाव पर्सनली बनीस हांवेंय तुज्या पेरंट्सांक जायते फावटी हांवें उलयलां आनी जायते फावटी हांव मेवलाय तांकां आनी एक फावटी कितें आसता हांव तुमकां शेअर करपाक सोदता ही स्टोरी बनीसाची की जेन्ना हांव ताका रोल दितालो जेन्ना हांव ताका सांगतालो तूं ह्या शोवान आसा आनी तुजो हो रोल तें म्हाका पयलीं विचारतालें कितले भाग आहाय कितली एंट्री आहाय आपणाक एंट्री कित्याक लागून विचारतालें कित्याक ताका रेडी करपाक आसले आपणाचे कॉस्ट्युम्स जेन्ना तें रेडी करतालें तेची मामी डॅडी ताका खूब हेल्प करताली पॅकींग करून आयन मारून सगळें सिस्टमॅटिकली तें घेवन येतालें आनी ही तुजी ही एक पेरंट्साची जे सपोर्ट आमकां तो काय बरो तो दिसता थँक्यू ओके एक एडवायस जो आमच्या यंगस्टरांक दिवंक सोदता आय वूड से लायक सगळ्या एक भाशे ड्रिम्स आसता मे बी इट्स लायक एक्टींग कुक वॉट एवर इट इज इट्स लायक इफ यू लव समथींग टू डू सदां ते मुखार वसाय जस्ट गो अलॉंग विथ द फ्लो एंड लायक अशें करून सदां आसता थोडी म्हळ्यार पेरंट्स सपोर्ट करना थोडी अशें करून कितें आडकोडीस येताय बट आय वूड से पेरंट्स सपोर्ट करना अशें कांय आसना जस्ट लायक सदां वचोन तेंचे बोले उलयात लायक आपण हें करूं सोदता डिस्कस करूया कित्याक डिस्कस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट हांवूय करता आजून कितें बारीक व्हडली सदां डिस्कस करूया एंड देन यू कॅन जस्ट गो अलॉंग विथ द फ्लो ओके आनी बनीस तूं आमकां तुजे अचिवमेंट्साचेर सांगशी तुका कसले अचिवमेंट मेवला कसले अवॉर्ड मेवला सर्टिफिकेट्स मेवलाय हय माय फर्स्ट अवॉर्ड इन UK वॉज प्रिमियर शॉम केलो तो इन लंडन हे आय कळ्ळें म्हाका म्हाकाय नांव आसता तितून म्हाका फर्स्ट प्रायज मेळ्ळा आनी तितून म्हाका एक टायटलूय मेळ्ळा प्रिन्सेस ऑफ कॉमेडी म्हणून आनी मागीर ते जाता एक ग्रिनास शो तितून म्हाका 2 अवॉर्ड्स मेळ्ळाय प्लस म्हाकाची हितून खूब एशे सर्टिफिकेट्स मेळ्ळा ओके आनी तुवें जायते म्हाजे बारा ट्रेनिंगूय अटेंड केला आनी म्हाका दिसता तुवें RJ रॉकाचो वो कोंकणी उलोय लंडन उलोय ह्या रेडिओ शोवान तुवें भाग घेतलेलो म्हणून सो बनीस जावन आसा एक पयलें यंगस्टर जे रेडिओ शोवाचेर आमच्या बारा आयलेलें सो वेल डन टू दॅट ऑल्सो बनीस क्रिटिसिजम आतां क्रिटिसिजम म्हणटा पळय तें हें युट्यूबाचेर मेन जावन गेलां आनी जायते फावटी क्रिटिसिजम आसता सो तूं हें क्रिटिसिजम कशें हँडल करता आनी तूं तेंका रिप्लाय कसो दिता बिकॉज आय डोंट गिव अ रिस्पॉन्स जस्ट दॅट कितें क्रिटिसिजम येयला आय वूड जस्ट लव टू इग्नोर दॅट आय जस्ट इग्नोर कज एज फार एज आय नो की हांव तितून हार्डवर्क घालता मुगे वर्का इट डजंट मॅटर लोक हाटल्यार कितें म्हणटा बिकॉज तेण मुगे हार्डवर्क सोवना कितें केलें तें आय नो सो आय वुडंट केअर आनी लोकांचें काम उलोवपाचें ओके बनीस सो आतां आमी घेवया एक रॅपीड फायर रावंड ह्या रॅपीड फायर रावंडान हांव तुका थोडे प्रश्न विचारतलो ते म्हाका फास्ट आन्सर दिवपाक ओके आर यू रेडी येस ओके लेट्स गो chocolate or caramel chocolate define happiness according to you family parents what is better certificate or experience your admire my mom your dream job I'm not sure yet okay your favorite hobby I'll say acting okay when I dance I look like when you dance okay what is the first thing you do when you get up in the morning get up check your phone okay so thank you was on a so rapid fire round आता special thanks पयस वता स्पेशल थँक्स DNC स्टुडियोक म्हणटा कारण विडियोग्राफी आनी एडिटींग करपाक आमकां सपोर्ट करता डॅरन आनी कॉनरॉय शाउट आउट वयता परतून आयज रूट एक्साक
जे सावथोल तेंचो चॅनल आसा तुमी वचून ताका सबस्क्रायब करचो, लायक करचो आनी शेअर करचो. आनी तशेंच आनी एक चॅनल आसा जो फोर्टनायट कंटेंट प्रोवायड करता, AXL skiytZ म्हणटा. तुमी वचून ताका सगल्यांनी सबस्क्रायब करचो आनी तुमी जे फोर्टनायट लवर्स आसाय ते तुमी ताका फॉलो करचे. सो इतल्यान बनीस तुका हांव काल सांगता देव बरें करूं म्हणटा. तूं आमच्या शोवाचेर आयलें म्हणून, एकूच कॉलान तूं आयलें म्हणून काल सांगता देव बरें करूं. तुकाय थँक्यू मग फॉर इन्वायटींग मी. नो थँक्यू. सो पळयत रावात तुमच्या आनी म्हज्या आवडीचो शो गोजाली म्हज्या वांगडा सीझन 2 विथ मार्क सिल्वा. Gozali Mhojea Vangdda, Gozali Mhojea Vangdda, तुमची आर्त